राज्यात वाडट्या इंधन दरा आड निषेध करपाक युवा काँग्रेसीन कुंकळ्या निषेध मोर्चा काडिल्लो। वाडट्या पेट्रोल डिझेलाच्या दरा आड काँग्रेसीन सरकारा आड निदर्शनां काढली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हमका दियात प्रमोद सरकार मोदी सरकार बीजेपी का साथ सबका है सत्यानाश। बीजेपी का साथ सबका है सत्यानाश। बीजेपी का साथ सबका है सत्यानाश। आज आम्ही एकठांय जाले आणि एक प्रोटेस्ट केला निषेध करपाक जे आज हे पेट्रोल राईज आणि डिझेल राईज। म्हाका याद जाता जेन्ना युपीएचो मनमोहन सिंग डॉक्टर मनमोहन सिंगाचो काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो त्या वेळार क्रूड ऑयल बॅरलाचे प्राइस म्हाका दिसता जवळ जवळ $140 आशिल्ले आणि त्या वेळार 2014 पेट्रोलाचो प्राइस ₹60 आशिल्लो। पूण आज दुःखाची गजाल जेन्ना भारतांत आख्खे साऊथ ईस्ट एशियान हायेस्ट पेट्रोलाची रेट आसा आनी जावपा कारण कितें आज ऑयलाचे बॅरल $50 ते $80 $60 मेवता पूण कित्याक आमकां सवाय पेट्रोल मेळना। जेन्ना काँग्रेसाचो सरकार आशिल्लो त्या वेळार पेट्रोलाचे टॅक्स म्हाका दिसता जवळ जवळ ₹9.5 आशिल्ले ते आज 250% जवळ जवळ ₹32 जाता आणि डिझेलाचे टॅक्स आशिल्ले ₹3.5 ते आज जवळ जवळ ₹33 जाला। 800% हे वाडला। तर हे म्हाका दिसता बीजेपीचे जे भ्रष्ट जनता पार्टी कॉमन मॅनाक एक गिफ्ट। आज जेन्ना कोरोनाचो हे पॅन्डेमिकाच्या वेळार इतले सगळे आमचे भाव भयण त्रासान पडलेले आहाय, एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम जालेलो आहा आणि म्हारगाय वाडटा। तर आमी निषेध करता आणि ह्या बीजेपीच्या सरकाराक म्हाका दिसता गोंयांत एकूच वरस उरला ते लुटताय। हिमांशु साईश आणि सगळे उपस्थित हांगा आमचे युथ काँग्रेस आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते आज आम्ही युथ काँग्रेसीन सबंद गोंयभर प्रोटेस्ट करपाचो ठरयला इतक्याच कारणाक लागून की जे पेट्रोलाचे दर ज्या प्रमाणे वाडल्या, डिझेलाचे दर ज्या प्रमाणे वाडल्या, सामान्यातल्या सामान्य मनशाक आज ह्या गोष्टीचो आज फटको बसलेलो आसा। आमी म्हणटले की पेट्रोल वाडले जाल्यार लोकांक कितें संबंध आसा, गाडी घेवन भोंवता तेंकाच फरक पडटलो ना। जे आज पेट्रोल डिझेल वाडले म्हणटकीर गॅस वाडलो आणि जे गुड्स येता, सामान येता भायल्या राज्यांतल्यान, जावं ती भाजी जावं, तांतयां जावं, चिकन जावं किंवा बाकीचे कडधान्य येता, ऑटोमॅटीक दूध येता, हेजो कॉस्ट वाडलो, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडलो। सो हो जो फटको आसा बारीकांतल्या बारीक मनशाक दुसऱ्यान बसलेलो आसा। आज गोंयांत जर पळयत गोंयांत आज पेट्रोलाचे दर 45च्या पार जाल्ले आसा, डिझेल 82चेर पावल्ले आसा आणि आता युरी बाबान सांगल्या प्रमाणे जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाचे प्राइसीस जेन्ना $60 पर बॅरल आसा तेन्ना आज काँग्रेसीच्या टायमार 120च्या वयर आसताले 2014 तेन्ना आमकां ₹60 पेट्रोल दिवपाक परवडटाले UPA गव्हर्मेंट आसतना। आज जेन्ना $60 पर बॅरल जाल्ले आसा, वास्तवीक आमकां पेट्रोल ₹30 मेळपाक जाय तो हिशोब करीत जाल्यार। पूण आज मुंबय 93चेर पावले, राजस्थान तर म्हाका दिसता 100च्या पार जाल्ले आसा। सो अशें आज हो सरकार जो सामान्य जनतेचो सरकार म्हणून सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा हे जे फक्त घोशणाच उरलेले आसा, हेजो बारीक मनशाक कसलोच फायदो ना। सगळ्या बारीक जनतेक हेजो फटको बसलेलो आसा आणि हो सरकार लुटपाक उठला। हो आतां पयसो इतको वता खंय कोणाकूच खबर ना।